मोगाळ भाव भयणीनो, वर्त्या भक्तीन आनी अत्रेगान बरोवन बाळका जेजूच्या फेस्ताचो दीस आज आमी संभ्रमतांव. हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्या याजकांक आनी ह्या पवित्र जमातेन जमलेल्या तुमकां सोमेस्तांक मोगाचो येवकार मागतांव. एकच मोगान, एकच सत्म्यान, एकच मोनान म्हळ्या विशया वयर आज आमी नियाळ करतांव. क्रिस्तांवांची देखी बरी जिणी कशी आसूंक जाय म्हूण सांव पावलून दिवचो हो आदेश आमच्या आख्खे पवित्र सभेन संभ्रमच्या सिनोदीच्या ध्येयाक पुरक जावन आसा. पवित्र सभे विशयांतलें आमचें मुळावें चिंतप कशें आसा आनी कशें आसूंक जाय म्हणलें नियाळूंक ही देवस्तुती आमकां अवकाश करून दिता. आमी सगळीं क्रिस्ताच्या मिस्तीक कुडीचे सांदे. एका कुडीचे सांदे म्हणटच आमकां हर एकल्याक आमचेच म्हणले कायदे आसात, आमच्योच म्हणल्यो नितीच्यो जबाबदारी आसात. सक्तांनी सांगाता मेटां काडून भेद आनी वर्ग करचें चिंतप पयस करून आनी आमी सगळीं पवित्र सभेची समाज संभुरगीं म्हणलें बोगाप घेवन चल्ल्या तर अपुरबायेचो क्रिस्ती समुदाय बांदूंक आमकां साध्य जातलें. कोवीड पिडेचें मोड आमचेर मांडून आसल्यारय बाळका जेजू लागीं धांवून येवंक आमकां आसच्या उर्बेचेर कसली सडकळ शेळें उदक वतूंक शकची ना. आज हांगासर आयिल्ल्या आम्हा सर्वांचेर बाळक जेजू आपली दराळ आशिर्वादां वतू म्हूण आमी मागया. आमचे मुखले दीस शांतेचे, भलायकेचे आनी क्रिस्ती दादोसकायेचे जावन दी म्हूण आशेवया आनी मागया. आतां आमी सर उबे रावन आमच्या पवित्र बलिदानाचो प्रधान याजक जावन आसच्या आमच्या प्रोविन्शियल बापाक तशेंच हेर याजकांक ह्या मिसाच्या बलिदानाक मानाचो येवकार मागया आनी प्रवेश गीत गावया. Dewa Kursu Gauzo
प्राणे गुंतल्या कृपे देण्या सोडण्या सुटलास काढून उपकार वाढून नरकातील सोड. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुमयन जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. भावांनो भयणींनो, बऱ्या संतोशान आनी व्हडा उर्बेन हे बाळक जेजूचें वार्षिक फेस्त संभ्रमाक आमी सगळीं सांगाता मेळ्ळ्या आनी हाचे मुखांत बाळक जेजूक आमी होगलीक दिवंक महिमा दिवंक शेतां. न्ही जावन आमी बाळक जेजूक होगलीक आनी महिमा दिवची न्हय आमच्या गितांनी आनी प्रार्थनांनी बगर आमच्या बऱ्या क्रिस्ती जिणेंत. आनी ही आमची क्रिस्ती जिणे कशें म्हणून आरजी म्हणून ह्या वर्सांतून आमी आनी चड नियाळ गुणान नियाळ करना आसां. सिनड आनी सिनोडॅलिटी आमी सगळे सांगाता यात्रेक सर्गींच्या पयनार आसचे ह्या संवसारांत पाशार जावचे. एका मनान एका स्पिरिटान एका आत्म्यान एका मोगान आमी सगळीं सांगात मेळोन ह्या यात्रेक पयन जर तर आमी मुखार सुनवलें आमी खंडीत जावनी आमचो ह्या यात्रेक पयनाचो शेवट सर्गींचे राज जेजू सांगाता ससनाक जियोवचें हें आमकां खंडीत फाव जातलें. ह्या पवित्र पयनार आमी आसां असो आमचें मातशें असो लेमेथेर पोवन एकवट पोवन आनी आमचें मिसां बऱ्या तरान आमी सांबाळूंक आनी पाळूंक बाळका जेजूची आशिर्वाद आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आनी सगळ्या पवित्र सभेचेर आमी मागया. बाळक जेजूक मान करून आमी भेटोवचें हें बलिदान सरेस्प देवाक म्हणटा तसलें जावंक जैत गोटी एकवट आमी सुटयला. मेथेर पोवन आमी उणें गेलां ह्या तांतू आमी आळशी जाल्या आमच्या मिसांवांत आमी उर्बेच जावना. ही आमची हस्कत आमी ओळखून घेवया. सरेस्व देवा लागीं आमच्या सोरपतकांचें भक्षणें मागून मिसाच्या भोव पवित्र बलिदानाक तयार जावया. आमच्या पथकाची दुखुसान आमी सुमेस्त सांगाता मागया. हांव पथकी सरपदवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनांचे दोन तोंडान विसारून वायटा दवरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोव व्हड अपराध. ह्या पसत बेगीन समदस अवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सरपदवेदा देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
दिन वासिता तुझे महिमे पुकार देता अनंत महिमा महिमा देवा शांती सगळ्या मोक्षात अनंत महिमा महिमा देवा स्वर्गात आनंद संसार येशू ख्रिस्ता देवा पुता आमचे पाते तू आई सोम्या संसाराच्या सोडगोंदारा खेळा शिकर कापूर थांबता अनंत महिमा महिमा देवा शांती सगळ्या मोक्षात अनंत महिमा महिमा देवा स्वर्गात आनंद संसार महिमा तुका देवा बाबा महिमा तुका जेजू ख्रिस्ता महिमा तुका पवित्र ज्ञान महिमा त्रिएक एकल्या सेवा अनंत महिमा महिमा देवा शांती सगळ्या मोक्षात अनंत महिमा महिमा देवा स्वर्गात आनंद संसार आमेन 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 प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण दाखोवन दोशी जावंक आनी सर्गात तुज्या आनी आमच्या बाबाच्या घरा ताणें बसयलेल्या संतोशाची संपूर्ण बत्ती चडोवंक आमकां पळोवन आमी मागता. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जीत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. इजिप्तांतली भायर सरल्ली इस्रायल प्रजा तिसऱ्या म्हयन्यांत त्याच दिसा सिनाईच्या अरण्यांत येवन पावली. रेफिदिमातावन भायर सरून सिनाईच्या अरण्यांत ती आयली आनी थंय तांणी पर्वता मुखार तंबू मारलो. मोइजे पर्वता वयर देवा सश्टीन गेलो आनी पर्वतातावन सर्वेस्परान ताका उलो मारून म्हळें, तुवें हें जाकोबाच्या घराण्याक सांगूंक जाय आनी इस्रायेलांक परगट करूंक जाय. हांवें इजिप्ताक कितें केलें आनी तुमकां कशें गरुडाच्या पाकाट्या वयर बसोवन म्हजेशी हाडली म्हूण तुमी तुमच्याच दोळ्यांनी देखलां. देखून आतां तुमी म्हजो ताळो आयकशात जाल्यार आनी म्हजो सल्लो पाळशात जाल्यार तुमी सर्व लोकां मदें म्हजी आस्त जातल्यात, कित्याक सगळी पृथ्वी म्हजी. तुमी म्हाका एक याजकाचें राज्य आनी पवित्र राष्ट्र जातल्यात. ही उतरां तुवें इस्रायेलांक सांगूंक जाय. मोइजे सकला देवलो आनी लोकाच्या मलगड्यांक ताणें आपयलें. सर्वेस्परान फर्मायिल्ल्या प्रमाणें ताणें ही सर्व उतरां तांकां सांगलीं. सर्व लोकान सांगाता जाप दिवन म्हळें, जें कितें सर्वेस्परान सांगलां तें आमी करतले. हांव मोइजे सर्वेस्परा सशीन फाटीं गेलो आनी ताणें लोकांची ही उतरां सर्वेस्पराक सांगलीं. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, हांव तुजे कडेन उलयतलों तेन्ना लोकांन तें आयकून तांणी तुजेर सदांच विश्वास दवरचे खातीर हांव
एका दाट कुपांत तुजेशी येतलो. मोइजेन लोकांची उतरां सर्वेस्पराक सांगलीं. देवाचें उतर हें. सांबाळ तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सांबाळ तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सांबाळ तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज आनी म्हजें पिवणकाम. म्हजे जिणेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरतां. तूं जर म्हज्या उजव्याक आसा तर हांव केदींच हालचो ना. सांबाळ तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो दादोसकायेन उमालता. म्हजी कुडले गूण सवस्कायेन जियेता. कित्याक तूं म्हाका पातलान सांडचो ना. आनी म्हाका तुज्या विस्वासी भक्तान तूं चडाय लेगून दिवचो नाय. सांबाळ तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सांबाळ तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सांव पावलोन फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. जर क्रिस्तांतें कसलीय बुजवण तुमी म्हाका दितात वा मोगातावन येतात तें उत्तेजन तुमचें तें कांय आसा, जर आत्मीक एकवट तुमी कांय दाखोवचो आसा वा एकामेकाच्या मैपसान आनी कनवळेन तुमी भरल्यात, तर एकाच मोगान, एकाच आत्म्यान आनी एकाच मनान एकवट सांबाळून म्हजो संतोश तुमी भरपूर करा. स्वार्थाक पडोवन वा फकळ दौलते खातीर कसलेंच तुमी करिनाकात. बागार कलत्या मनाचे जावन हेरां तुमचे प्रास चड बरी म्हूण तुमी लेखा. तुमचोच स्वंत आदाय पळयनाकात. बागार हेरांचें बरेपण तुमी सोदा. तुमचें मन क्रिस्ता जेजूचें मन जावं. सैमान तो देव तरी त्या समासमपणाक तो लबदलो ना. बागार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच कलतो करून मरणा पर्यंत, कुर्साचे मरणा पर्यंत तो विधेय जालो.
देखून देवान ताका ती उंच उबारलो आनी सर वापरास वर्ते नांव ताका दिलें. देवाचें उतर हें. हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. लुका परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू जीवन जाल्ल्या ते सायतारा तांचे मदले 2 जण जेरुजलेमांत थावन 7 मैलां पयस आसल्या एम्माउसात नांवाच्या हळ्ळेक पैन करून वेतले. घडल्या सर्व संगती विशीं ते एकामेका उलयत आसले. अशें सांगता उलयत आनी चर्चा करून वेत आसतना जेजू खुद्द लागीं सरलो आनी तांचे बराबर चलोंक लागलो. पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना. तांचे दोळे बंदल्या बरी जाल्ले. जेजून तांकां विचारलें, तुमी चलता चलता कसल्या संगती विशयेंत उलोवन तर्क करीत आसात? तवळ ते थंयच रावले. तांची तोंडां बावलीं. तांचे पैकी एकलो क्लेयफास नांवाचो ताका जाप दिवन म्हणालो, जेरुसलेमाक आयिल्ल्या यात्रिकां पैकी तूं एकलोच परकी कितें? ह्या दिसांनी थंय घडले संगती तूं नेनाय? जेजून विचारलें, कसल्यो संगती? ताणें जबाब दिली, जेजू नजरेंदां विशयांतल्यो. तो देवानी मनशां मुखार उतरांनी करण्यान एक बलिश्ट प्रवादी आसलो. आमच्या प्रधान याजकांनी आनी अधिकाऱ्यांनी ताका मरणाचें मरमान दिवच्याक दंड दिलो आनी ताका कुर्सायलो. तो वळ जेजून तांकां सांगलें, तुमी कांयच समजून येनातले. प्रवाद्यांनी सांगलें सगळें सतमंत तुमी कितले फाटीं. क्रिस्तान आपल्या महिमेंत रिकच्या आदीं हें सगळें सोंसची गरज आसली न्हय. उपरांत मोइशेसान सुरू करून सर प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकी आपणा विशयें बरयलां तें तांकां ताणें विवरून सांगलें. उलयत वेता तांकां वचूंक जाय ते हळ्ळे घेवन ते पावले. जेजून आपूण फुडें वेताशें केलें, पूण ताका तांणी परतून म्हणलें, आमचे सांगात राव, आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडटलो. देखून तो तांचे सांगाता रावूंक भितर सरलो. उपरांत तांचे सांगाता जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो. अर्गां दिवन तो मोड्डान तांकां दिलो. तेदवान तांचे दोळे उक्ते जाले आनी ताची ताळी वळख धरली. पूण तो तांच्या दोळ्या मुकलो ना पयस जालो. तवळे एकामेका ते म्हणूंक लागले, वाटेर तो आमचे लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचे गाळीस आमचे भितर पेटताले न्हय. तेच घडये उठून ते जेरुसलेमाक फाटीं गेले. थंय इकर जाना आनी ताजे सवे हेरां सांगाता जमो जाल्ले तांकां मेळ्ळे. ते म्हणाले, सुमी खरोच जिवान जाला. शिमोंक तो दिश्टी पडला. तो वाटेर आपणाक घडल्या संगती विशयेंत आनी उंडो मरतना आपणें तांची वळख कशी धरली ह्या विशयेंत ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें. देवाचें उतर घे.
बाळो जेजू एकताय मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो, दुसरी वातिकन महासभा इगर्जमातेच्या चरित्रेंत थोडी महागडितां घडतात आनी इगर्जमातेक आनीकी बऱ्या वाटेन वचूंक प्रेरीत जातात. आनी ह्या महागडितां पैकी इगर्जमातेच्या चरित्रांत घडलेले हे महागडीत म्हण संख्येत दुसरी वातिकन महासभा. एकलो तत्व देवशास्त्री ह्या दुसऱ्या महासभे विशीं उलोवन एक दीस म्हणूंक लागलो, ह्या दुसऱ्या वातिकन महासभेचो प्रभाव कितें? वॉट्स इम्पॅक्ट ऑफ दी सेकंड वॅटिकन कावन्सील? आनी तो म्हणटा, इट अवेकन द स्लीपिंग जायंट. इट अवेकन द स्लीपिंग जायंट. न्हिदून आसलें म्हण संगीत लायकांक उठयलें. स्लीपिंग जायंट इज लायक. इगर्जमाता सामान्य तरांचींचे ती पापसाहेबाची, बेसाहेबांची, याजकांची, रिलिजियसांची आनी थोड्या लायकांची थंय वचून केदाळे काम करचे आसतात, इगर्जेंत आसता तांचे. आमच्यो चड चिंता म्हळ्यार इतल्या पयस. पूण दुसरी वातिकन महासभा लुमेन जेन्सियम लायका विशयी प्रत्येक तरान आनी इगर्जमाते विशयी उलोवंक नाना लागली. लायक इगर्जमातेचे बळवंत संडे केदळ पर्यंत हे बळवंत सभे उर्बेन आमी सगळे सांगाते मेळून काम करिना ते जाल्यार इगर्जमाता न्हिदून पडटा. आनी आतां ह्या दिसांनी आमी आयकून आसां सिनड ऑफ सिनोडॅलिटी. सिनड येदोळ मुसर सिनद म्हणटा आसतना बेसाहेबांचे सिनद म्हणून आसले. दुसरी वातिकन महासभेचो एक परिणाम फलित आमचे रिजल्ट म्हळ्यार बेसाहेबांची 2 या 3 वर्सांक एकटी संगता जावची सिनोड सभा सगळ्यांनी विंचून काडले थोडे बिस्प. आनी आमी चिंतचें हें पुरातांचें काम. आनी आमी तांणी सांगलें आयकोवचें, आयकल्यार नाजाल्यार आमचे दिसता की आमी जिबीत बांदून हाडचें. पूण आमचो फाप साहेब सांगता आमी न्हिदून पडचे न्हय. आमी न्हिदून पडची पवित्र सभा न्हय, आमी जागी आसची पवित्र सभा, आमी उर्बेन आसची पवित्र सभा, आमी एक यात्रेक पवित्र सभा. आनी ह्या संवसारांत आमची जात्रा जावन आसा. आनी आमी जात्रा करता आसतना आमी एकल्यान वेचे न्हय, आमी संघटीत जावन येचे, आमी सगळ्यांनी वट्ट घेवचे, सगळ्यांनी कोणा सोडिनासतना. त्या देखून ही सिनड सभा सुरू करतना कालच्या ऑक्टोबरांत फिरगजांनी सुरू केली, दिएसजांनी सुरू केली, पास साहेबान रोमान सुरू केली. आनी 2 वर्सां सप्टेंबर 2023 वर्सां पर्यंत ह्या विशयान आमी नियाळ करतले, चर्चा करतले, संगता वयतले. आमी सगळ्यांनी कशें भावार्थी लोक जावन मात्र न्हय, मनीस जावन ह्युमन पर्सन देखून आनी भावार्थी लोक मात्र न्हय, सगळ्यांनी सांगाता मेळचे. कित्याक आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं. ह्या देवाच्या आश्रयाखाल कोणी भायर नात. ही वाट आमची जावंक जाय. हें जावंक आमचो बाप साहेब आशेता. त्या देखून ह्या दिसांनी ह्या विशयान आमी नियाळ करनच आसा. सर तर सिनोडॅलिटी म्हळ्यार कितें? सांगता सुमकोवचें, एकामेका आयकोवचें, भासाभास करची म्हणटा हांवें, डायलॉगींग, एकामेका भासाभास करचें. आनी तशें देव आमच्या हृदयाक लागीं कितें उलयता म्हूण समजोवचें. अशें पवित्र आत्मा आमच्या लागीं कोणाय मुखांत उलयता आनी आमकां सोमेस्तांनी सांगाता, देवाची पद्दत जावन मुखार सरूंक आदार दिता. पवित्र आत्मा कोणाय मुखांत आमचे लागीं उलयता. पवित्र आत्म्याक विंचून काडलेले नात. आनी जायते फावटी आमी कुशीन दवरचे, फिट्ट न्हय म्हूण चिंतचे, तितले बुद्धवंत म्हूण चिंतचे. जायते फावटी असले मुखांत देव आमचे लागीं उलयता.
पळयतत आमचे लागीं उलयता आनी आमकां एक दिश्ट दिता एक वाट दाखयता. कशें आमी ही आमचें पयन ही आमची यात्रा करची आनी त्या शेवटाक वचून पावची. देवा सांगता आमी समेस्तांनी सांगाता रावचें. तशें तर सिनोडालिटी म्हळ्यार देवाची फज जावन सांगाता सोमकोचें. एक यात्रा पिलग्रीम ह्या संवसारांत त्या मदल्यान आमी सोमकोचें. जॉन क्रिसोस्टम म्हणटा म्हाका इगर्ज माता आनी सिडोर म्हळ्यार एकच. कित्याक म्हळ्यार पवित्र सभा म्हळ्यार सांगाता सोमचें. अशें सिनोडालिटी पवित्र सभा तिच्या गुंड पाळांत तावन नवीकरण करचें. ही आमची पवित्र सभा. पवित्र सभा सोमेस्तांची. इंग्लिशान आमी पवित्र सभा म्हणटाना चर्च म्हणटा. चर्च स्पेलिंग जाणात गे तुमी. ह्या कोशीन CH त्या कोशीन CH मदेंच UR. CH आनी CH मदेंच UR. आमी रिये पटी पवित्र सभा म्हणटा आसतना म्हजे भायर आनी सडावसान इगर्ज मातेचे कॉले मनियारी म्हण सांग चिंता आमी पाप जावन रिलिजियस पर्यंत. ताजे उपरांत हांवें सांगलें सडावसान आमी तितले मेथेर जावचे न्हय. पार्टिसिपेशन. आमी हर एकल्यांनी मेथेर जावंक जाय. मेथेर पोवन नासलेल्या संवसारांत आमी जीवन आसा मनयेत. आनी अशें आसतना आमी सगळे बिजी. इगर्ज मातेच्या काकलांय जाता आसतना तें काम तांकां म्हूण समर्पण दिल्ल्या मनीस आसात तांचें म्हूण आमी चिंतचें. पण पापसाहेब म्हणटा आमी हर एकलो ह्या संवसारांत जल्मले आमी हर एकलो सांदो. कोणाचो सांदो? देवाच्या कुटुंबाचो सांदो. पयत पुस्तक आमी पळोवंक गेल्यार देवाचें एक व्हडलें सोपान हें. तो म्हणटा हांव तांचो देव जातालो, ती म्हजी भुरगीं जातलीं. हांव तांचो बाप जातालो, ती एकामेकाची भाव भयण जातलीं. आनी त्या देखून आमी हर एक पटी त्या देवा लागीं मागता आसतना आमी कितें म्हणटा? म्हजें म्हाका ना, आमचे बापा. आमचे बापा सगळ्यांचो बाप तो. सगळ्यांचो बाप तो. भावार्थ आसले आनी भावार्थ नासले. कित्याक सगळे देवाची भुरगीं. आनी देवाचें एक व्हडलें सोपन तें. ह्या सगळ्या लोकांनी एक जायचे. एक दैवीक कुटुंब जायचे. आनी त्या देखून पापसाहेब म्हणटा सिनोडालिटी म्हळ्यार सगळ्यांनी मेथेर जावचें. आमी एकामेकाक भासाभास करची, एकामेकाक आमी आयकोवचें. आनी असो परिणाम जावन आमचें थंय कम्युनियन एकवट येता म्हूण सांगयेत. आनी हाचे बराबर आमकां एक मिसांव आसा. मिसांव आसा सोमेस्तांक घेवन हे यात्रेक पण आमी करूंक आनी देवा थंय आमी वचून फावोवंक. त्या देखून आयचें फेस्त संभ्रमतना जेजू बोलोक आमकां सांगता इट इज टायम टू वॉक. आमी बसलें पुरो. आमी सगळ्यांनी उबे जावंक जाय आनी आमी चलोवंक जाय. खंय चलोवंक जाय? समेस्तांक सांगाता घेवन. आमी जिवस हो संवसार स्वार्थी, मस्त स्वार्थी जाला आमी सगळे. ह्या परिसरांत आमी आसाव. पूण हे असले परिसर आमी फुटोवन आमी समेस्तांनी उबे जावंक जाय आनी सांगाता आमी सोमकोवंक जाय. तशें म्हळ्यार ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना म्हाका पडोवन वचोंक ना, म्हजें न्ही, आय एम बिजी, म्हजें म्हाका काम आसा असल्या चिंताप आमी फाटीं घेवन आमी अन्येकल्या थंय जिवंत आसा. आमी लायफ फॉर दी अदर. अन्येकलो म्हजो भाव, अन्येकलो म्हजी भयण, हें चिंताप आमचे थंय गूण वचोंक जाय. आनी त्या दळासर थंय गूण वचोन थंय आमी जियेत आसतना आपापी आमचे मदें एकवट आसा जाता. कम्युनियन म्हणटा आमी. कम्युनियन आमचें थंय आसा जाता. आनी तो कम्युनियन आसा जाता आसतना आमी सांगतपण आमचे थंय येता. आनी सांगतपण आमचे थंय आयल्या वेळार आमी क्रियात्मक रितीन वांटो घेता. आमचे मेथेर पण थंय आसा.
आळसायन बसता न्ही आमी न्हिदून पडटा न्हय आमी उर्बेस्त जाता आमी. पयस पुस्तक घातल्या देवान विंसून काडलेले मनीस तशें जावन आसले उर्बेस्त आसले तांकां पुरासानच नासले कित्याक देवाचो स्पिरीट तांचे ते जिवाळ आसलो. भावनो भयणीनो असले वाट आमकां समका जाय असले मेतेरपण आमी जागे जाय त्या दळासर आमच्या मेसवाच्या दिशेन आमी समकतले त्या वाटेन आमी मेटां काडटले. सांगता समकोनचे आमी एक फस जाता हें देवाचें मुळावें सोपान आमचें तें जारी जाता. हेचे पयलें वाचप निर्गमन पुस्तकांतले पयले फावटी देव मनशा लागीं सल्लो करता कॉव्हनंट आनी एकल्या लागीं न्ही सगळ्या फर्जे लागीं करता आनी एक आपणाची फर्ज जावन वेंचून काडटा आनी तांचे मुखांत संवसाराच्या सर्व फर्जांक पावोवंक आशेता आनी अशें एक समुदाय तो बांदता. कम्युनियन देवा मदें आनी मनशा मदें हो संबंद बांदूंक देवान हो सल्लो मनशा लागीं केलो. देवाची बद्द जावन ताचे सांगता देवाचो सल्लो करून आमी ताचे सांगता जियोंक. ही देवाची बद्द जावन जियोंक वाट कसली ती वाट हेच्या दुसऱ्या वचपांत सांत पावल फिलिपिकारांक बरयल्यांत आमकां सांगता. दुसरो आवाज स्वर एक तोन 11 म्हणसर वळ आनी तो म्हणटा केदळासर क्रिस्त एका आत्म्यान एकाच आत्म्यान एकाच मनान एकवट सांबाळन आमी जिये जाय. हो आमचो विशय ह्या फेस्ताक एकाच मोगान एकाच आत्म्यान एकाच मनान आमी जियोवचें. आनी त्या दळासर कितें जाता आतां आमकां हाका कोण आदर्श जेजूस आमकां एक आदर्श. स्वार्थ भावनो दौलत आपल्याचीच बडाई आनी आदाय सांडी जाय. क्रिस्ताचें मोन आमी आपणाय जाय. क्रिस्ताच्या कल्टामेटांनी आमी सोमकूंक जाय. कसो सैमान तो देव तरी त्या देवपणाक लब्ध नासतना मनीस जालो गुलाम जालो कुर्साच्या मरणा पर्यंत आपणाक ताणें भेटोवन दिलें आनी अशें आमची ताणें सोडवण केली आनी आमकां एक देवाची पज जावन ताणें मांडून हाडली. देखून असलें काळीज आमकां आसूंक जाय. ही आमची यात्रा करता आसतना असलें एकच मौन एकच मोग एकच स्पिरीट आमकां प्रेरीत करून आमचें तें आसलें तें उणेपण चड नास करून आमचें तें आसलें आपणेपण म्हणलें तें सर्वल पावन आमी ह्या वाटेन सोमकूंक जाय म्हूण सांत पावल आमकां सांगता. फिलिपिकारान सांगलें तो आमकांय सांगता. त्या दळा आमी एकाच मोगान एकाच आत्म्यान एकाच मनान देवाची पज जावन जियेतले. आमची पयन सुगमयेचें जातलें आनी आमची जात्रा शेवटाक पावतली. आनी ह्या वाटे वेळार जिवन जेजू आमकां आदार दितलो. आमी मनीस तशें म्हळ्यार अस्कत. आमी मनीस तशें म्हळ्यार आमचें तें उणेपण आसा आनी तें आमकां केदाळय पळोवंक मेळटा. पयस पुस्तकांत आमकां पळोवंक मेळटा. आदर्श दिवन दुसऱ्या मेटार पडणी आमकां पळोवंक मेळटा. हें आमच्या मनशाचें अस्कत जिवेत. आनी ह्या अस्कत काय वेळार आमकां दिसखरे जाल्ल्या वेळार आमकां आनी मुखार बसोवंक जायना म्हणल्या वेळार आमी कितें करचें हेची शुभ वार्ता आमकां उजवाड दिता. एमावसाचे 2 दीस जेजू भशेन जायतेय कोण जेजूच्या जिविता मुखार प्रेरीत जाल्ले सौरसान्न जेजू सांगता येयले आनी तांणी म्हळें शुक्रारा जाल्लें पळोवन जें कितें तांणी येदून बसोर पाती येयल्लें आनी तें त्या बसोर तें तांचें प्रेरीत जालें तें जिवीत सगळें फुटून गेलें. आनी पास्कांच्या आयतारा आनी जालें म्हणून फाटीं आपणाच्या गांवाक हळडेक वेता आसतना परकी मनशा बरी जेजू तांचे मदें आयलो. बेळशेल्लें तांचें काळीज बुद्ध जालें तांचें काळीज
गोबरान भरलें तांचें काळीज, समजून येतलें ताचें काळीज, ताजी त्या मेथेरपणान आनी भासाभास करून जेजून सगळें उलपून सोडलें. आनी ताचो परिणाम जावन येदोळ पर्यंत त्या जेजू विशयांत आनी तांकां आतां आमी कितें करचें म्हणून ते भासाभास करनासचे आपणा विशयी विचारलें. आनी काळोख जावन सांज जावन येता आसतना जेजू आनी मुखार परके आनी मुखार येता म्हणटा आसतना तांचें थंय बरें मन आसा जालें. त्या मनशा कडेन एक कोट कम्युनियन. आनी तांकां तो सांगूंक लागलो, ते सांगूंक लागले आमचे सांगात राव, आतां काळोख जावन आयलो, बरो मनशा बरी तो दिसताय. तशें सांगता उलोवंक आमकां बरें जाता. बोशे चिंतले ताणें रातीन जेवण जावन आदलेली भासाभास करया म्हणून आमचे सांगाता राव म्हणलो. ते रावले. जेवणाक बसता आसतना उंडो मरता आसतना एकच पटीन तांचे दोळे उक्ते जाले. तांचे दोळे उक्ते जाताना तो थंय ना जालो. आनी त्या धाडसार कितें जालें? कम्युनियन, पार्टिसिपेशन देवाच्या उतरांत आनी उंडो मरता आसतना. आनी असो परिणाम परक्याक ताणें सांगलें काळोख जालो, लांब वाट, कांयच ना. पाटी वचोंक आनी 7 मैलां रात, ह्या विशयी तांकां चिंता आयली. तो अनुभव जिवान जेजूचो पयले पटीन तांकां मेळ्ळो. ते उठले मिसांव तांचे, धांवले पाटीन जेरुजालेमाक. आनी थंय वचून पळयतना कितें तांकांय तो मेळ्ळो. जेजू निजायकी जिवान जाला. जिवान जेजूक साक्ष दिवचें मिसांव तांचें तांणी सुरू केलें. भावन आनी भयणीनो, आमी सगळे अशेच जायते पटी आमच्या जिवितांत अमावस्याच्या दोगां शिसां बरी जायते पटी आमचें तें निराशपण भोगता. ही वाट नाका म्हूण सांगता, टू मच. पूण जिवन जेजू हर एक पटी आमच्या जिवितांत प्रवेश जाता. जर तर त्या दोगां शिसां बरी आमी आयकता, आमचें मन रुंद करता, उदार करता, बरें मन दाखयता, आमचे दोळे उक्ते जातले आनी आमचे मिसांव परत्यान आमी घेवन मुखासून वतले. एकाच मनान, एकाच मोगान, एकाच स्पिरितान आमचें जिवीत निसायकी रुपीत जातलें. आनी पापसेबन आसून जे सिनोडॅलिटी म्हाका पडोवन वचोंक ना आनी म्हाकाय पडोवन गेला. कित्याक देवाचें तें सोपन हांव तांचो देव जातलो, ती म्हजी प्रजा जातली. ती म्हाका बापान उलो करतली, ती सगळीं म्हजी भुरगीं जातलीं. एकामेका ती भाव भयण जातलीं. आनी हर एक फावटी आमचे बापा म्हणटा आसतना असलो एक कोट आनी कम्युनियन आमी आसा करतले. हांव मेथेरपण दाखयतलें, हांव स्वार्थी जावचें ना, हांव स्वार्थ जावन भायर येतलें. हांव आनी जेजू आमकां दिल्लें तें मिसांव बरेंपण करचें करूनच मुखासून वयतलें. हांव ही आमची जात्रा आमी सुरू केल्ली. सगळे जायते सांगता घेवन आमी वचोन शेवटाक पावतले. हांव सर्गीचो दरवटो जेजून ताज्या मरणांनी पुनर्जीवनपणान उक्तो केलो तो आमकां समजतांक फावो जातलो. बरो जेजू आमकां ह्या सिनोडॅलिटीच्या स्पिरितान बरोवन दी, उर्बेस्त करून दी, मेथेरपण जावचें सांदे करून दी. आमच्या मिसांवांत आमकां थिरासान दिवन दी. एकाच मोगान, एकाच स्पिरितान, एकाच मनान आमी समेस्त सोम्याचे पाटलावदरी जावन ताची सांगता जियोवचें आमकां बाग फावो जावन दी म्हूण मागया. आमेन. उबे रावया. देवाचे प्रजा जावन हे संवसारांत आमची जात्रा सदांच मुखासून व्हरूंक कम्युनियन, मेथेरपण आनी मिसांव हे आमच्या जिविताचो देव घेवन समकूंक गरज अशी कृपा आनी आदार सगळ्या पयस सभे फसत आमच्या वचत फावो कर म्हूण सरस्वत्या लागीं आमची प्रार्थना आमी उबारया. तुमची सवा
पदवेदार बापा, तुवें दिल्ले जणवाये प्रमाणे पयत सभेक जोगतें मार्गदर्शन दिवंक तुवेंच वेंचून काडलेल्या पाप साहेबाक, बिस्प साहेबांक, सर याजकांक आनी धर्मीक मुखेल्यांक तुज्या पयत आत्म्यान भर. संवसारभर विस्तारलेल्या पयत सभेक एक व्हड कुटुंब कशें लेखून ह्या कुटुंबांतल्या हरेकल्याक पयत सभा मोगाची, भरोशाची आनी सल्वासवांची जावन आसा करचे दिशेन आत्मीक फुडारपण ताणें दिवच्याक तांकां तुज्या कृपे देण्यांनी बर म्हूण मागता. मोगाळा बापा, आमच्या देशाच्या सर फुडाऱ्यां पासत मागता. तांणी तांच्या हातान आसलो अधिकार देशाच्या उदरगते पासत वापरूंक आनी कसलोच भेदभाव करिनासतना सर लोकांच्या बरेपणा पासत वावरचें बरें मोन तांकां दे म्हूण मागता. प्रितीच्या बापा, कुटुंबा जिविताक वेंग मारल्या समेस्त आमच्या क्रिस्ती बावंडा पासत तुका दिनवासता. मागणें, मोग, हुस्को आनी मिसांव म्हणल्या 4 खांब्यांनी उबारल्या आमच्या कुटुंबांनी आपल्या उर्बेस्त जिणे वरवीं ह्या संवसारीन सर्गीचो स्वाद प्रसारूंक तुज्या कृपे देण्यांनी बर. कुटुंबाक फूट आडच्यो सर संगत्यो हुमटून उडय आनी वाळच्या उदका देगेन लायिल्ल्या रुखा बरी आमची कुटुंबां फळांनी फुलय म्हूण मागता. दयाळा बापा, तूं सर देण्यांचो दातार. एकामेका हाताक हात दिवन बाळोक जेजूक मान करूंक आदार लाभयल्ल्या समेस्त दानींक, हितचिंतकांक, स्वयंसेवकांक आनी वेगवेगळ्या रितीन सेवा आदार दिल्ल्या समेस्त उदार मनाच्या भावा भयणींक तुजी दराळ बेसावांक घाल. तांचो त्याग आनी सेवा मानून घे आनी तांच्या योजनांचेर आनी वावराचेर आशिर्वाद घाल. त्या वरवीं सदांनीत तांणी तुका लागशिल्ल्यान अनुभव करूंक फावो कर म्हूण मागता. ह्या आल्तारी भोंवती एकठांय जाल्ल्या आम्हा समेस्तांक आनी गांवांत तशें परगांवांत आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या हरेक सांद्यांक तुजो भरपूर मोग निरंतर राखून आनी जिणेंत दादोसकाय लाबून दी. चड करून पिडेस्तांक भलायकी, भुरग्यांक बरो फुडार आनी कामार आसलेल्यांक बरी कमाय लाबून दी म्हूण मागता. आमचे
सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा, तुजी भुरगीं जावन तुवें आमकां रचल्या खातीर आनी तशेंच आमकां मानून घेतल्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता. ह्या संवसारांत आमची यात्रा आमी चलोवन आसतना तुवें रचल्या सत भुरग्यांक आमची भाव भयण म्हणून वळखून घेवन ताजे सांगाता आमी आमची वाड सरूंक आनी सांगाता आमी तुजे थंय पावोंक आमकां समेस्तांक आशिर्वादीत कर. हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. समोर बापा तुझ्या पायांतडा ओपून दिवच्या आमकांच तुका ह्या पवित्र बलिदाना आयल्या तुजे समोर बापा तुझ्या पायांतडा ओपून दिवच्या आमकांच तुका ह्या पवित्र बलिदाना. घे बापा घे हुंडो घे वाल घे आमचो भाव गाणीक भेटून दिता क्रिस्ता मासारतान बदल म्हूण परता. घे बापा घे हुंडो घे वाल घे आमचो भाव गाणीक भेटून दिता क्रिस्ता मासारतान बदल म्हूण परता. आमची सर्वस्कताय पिडा शिडा ही दुबळी काय एकच तू हे sacrifice बापा तुका समर्पिता. घे बापा घे हुंडो घे वाल घे आमचो भाव गाणीक भेटून दिता क्रिस्ता मासारतान बदल म्हूण परता. घे बापा घे हुंडो घे वाल घे आमचो भाव गाणीक भेटून दिता क्रिस्ता मासारतान बदल म्हूण परता. भाव भयणीनो आमी भेटोवचें हें बलिदान सरपोद्वे दाद्या बापाक म्हणटा तसलें साव म्हण मागात. सर्वेस्वर आमच्या मोगाळ बापा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितल्यान चड हांव तुका आशिर्वाद दिता म्हूण तुज्या पुता जेजून आमकां मोगान भासयला. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ही देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्वर
सर्वेश्वर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्पोद्वेदारांनी ससनाच्या देवा, सर काल्याने सर्वांतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आमच्या दिन वासण्याची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वाचूंक जाल्यार थंय तनेच आमकां दिल्लें आनीक देणे. आमच्या दिन वाचण्याच्या प्रार्थनांत तुजी वडवीक बिलकुल सडाना, तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमीच तुज्या कृपेत वाडत वयता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूताचो दळभार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकंता. कित्याक तुजे तान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोमया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सजीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेंत येताना अस्तंत पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशेपास तूं जमीत आसाय. देखून बापा, कलतेपणी आमी हें मागणी करता, तुका भेटोवच्याक आमी आदल्यान 3 दिनी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साज्ञा पळोवन आमी हो संस्कार समरमता. तो परत दिन जालो ते रातीन ताणें निमाणे पोटी जेवण घेतलें. ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जातच ताणें काळस घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काळस, नवे आनी सस्नी कराराचें हें रगत पथकांचे बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशे बसत तें वरावतलें. हें म्हज्या उडासा करात. भवत सगत पगटुया. आमी होऊन डोकना आणि एकाशीतले पियेता. कितले पोटी तू वैभवाने सर, आमी तुझे मरण परगटा. बापा, आमचे सोडून पासून तुझ्या पुतान सोसल्या कश्ट मरनासो ताज्या आनंद बरीत पुन्हा जिवंतपणाचे सर्गासून आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजाने जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मनान आमकां तुजी इश्टा गजडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र तुका भेटयता. तुजी दयार दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताज्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी.
तुका भेटलेलें सासणीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये बोबा घेवन आमकां मरियेच्या तिचो पती बागेवन जुजेच्या तुझ्या बागेवन धर्मदुतांच्या आनी वैभवी साक्षांच्या आनी समेज भक्तां सांगाता तुवें विचून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बुलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी थारान फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साखरा फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाचें आनी पिटर पॉल सळडान आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पळय सभेच्या सुमेस्त गवळ्या आनी मुनेरा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारान वाडसुरे तुजे पळय सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान तीर्ख. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुज्या इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बगून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ताजे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. थियास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. देवाक आमचो बाप म्हूण मानून घेवन जेजूच्या उतरांनी आमी सगळीं सांगाता गावया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सर्गात जाता तुझी संवसारांत जावं. आमचो दीस मोठो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या पोशिता तशी आमची पातकां भोगोव आनी आमकां तारणेक पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां दिवा. सर्वेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्ताय आमकां दी. सर्गींच्या बागांनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवचे नत्रेक तेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सोरपांतकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटय. पृथ्वी आनी महिमा तुझी ससनाच्या ससना. स्वामी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जियेतनार जोड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात.
संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमका शांती दे. वो जेजू ससान जिवी दिवन सोगुंडो आनी ससनाच्या आबाचे वेची खालस जेजू ह्या पवित्र उंड्याकाल घेवंक आपुणे मेळिल्ली आमी समेस्त सुभागी. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. येसू मिया काळजान म्हज्या मोगाचा गोरा जिवितातारा सृष्टी रचणारा आमच्या पोसणारा सत्मी कटाय लाभोच्या सोडवणारा. येसू मिया काळजान म्हज्या मोगाचा गोरा जिवितातारा सृष्टी रचणारा आमच्या पोसणारा आत्मी गटाय लाभोच्या सोडवणारा. आश्रग तुझे कान आमच्या आत्म्याचे वर्ते बागे आमचे पास्काचे माणसे
मोबेचे सर्गीचे सोम्यानच दिवचे सर्गाराजाका आमकां व्हरून पावचे ये सोमिया कर्जान म्हज्या मोगा सागोरा जिवितातारा सृष्टी रचणारा आमच्या पोसणारा आत्मीक घटाय लाभोवच्या सोडवून दारा सर्गिराया आम्ही तुझी प्रजा दयाळ सोम्या आमच्या मोगान आमकां पोसच्या सरशेयाक तुझ्या गोड्या सर्गीच्या हिटान तुझ्या सांबाळ राया आमच्या ये सोमिया काळजान म्हज्या मोगा सागोरा जिवितातारा सृष्टी रचणारा आमच्या पोसणारा आत्मीक घटाय लाभोवच्या सोडवून दारा ये सोमिया काळजान म्हज्या मोगा सागोरा जिवितातारा सृष्टी रचणारा आमच्या पोसणारा आत्मीक घटाय लाभोवच्या सोडवून दारा देव दनिया तू मोसो राय सोमिया तू मोसो सांगा देवा बरवस्ता तुझ्या नावा तू मोसो देव दनिया तू मोसो राय सोमिया तू मोसो सांगा देवा बरवस्ता तुझ्या नावा म्हज्या सुखान दुखान तुजेर पतिता म्हज्या उतरान करणेन तुकाच परगडता म्हज्या सुखान दुखान तुजेर पतिता म्हज्या उतरान करणेन तुकाच परगडता आवयचे कुशे वाजताना हातून रूपीत केलोय ओवे संस्काराच्या देण्यात नितळ म्हाका केलोय तुझ्या मोगाची रूच साकोन दिली तुझ्या मोगाची रूच साकोन दिली तू गोडसो गोडसो जालो तू मोसो देव दनिया तू मोसो राय सोमिया तू मोसो सांगा देवा बरवस्ता तुझ्या नावा तू मोसो देव दनिया
वस्ता तुझ्या नावान म्हज्या सुखान दुखान तुझे पाकिता म्हज्या उतरान करणे तुका स्पर करता म्हज्या सुखान दुखान तुझे पाकिता म्हज्या उतरान करणे तुका स्पर करता म्हज्या सुखान दुखान तुझे पाकिता म्हज्या उतरान करणे तुका स्पर करता. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिमी मोर्चे म्हूण तुवें येवजिलय. ह्या तुज्या मोगाच्या येवजणे पसंत हो दिन वासनेचो येज संभ्रमून जेजूच्या नांवान दाटपलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशाक पावय पूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारान जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विस्वासून उसारून सर्गार तुका ससनाक वाकनूक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सर्वोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपले आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा.